केदार मास्क आज बोडगेश्वराचो आशीर्वाद घेवन आणि माझे सगळे वांगडे तसेच कार्यकर्त्यांचो आशीर्वाद घेवन आयज हांवें नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले आसा. सामको कॉन्फिडंट आसा हांव की येता त्या 14 तारखेक जे इलेक्शन जातलें त्या इलेक्शनाक आमी जैतिवंत जातले. हे कितें आसतलें हांवें पयलीं सांगलां तशें आमी ग्रासरूट लेवलाचे मनीस ग्रासरूट लेवलाचेर काम करीत फुडें येयल्ले आसा. सो जे एवरी पंचायतांत दुसरे प्रॉब्लम आसा म्हणजे एक कडेन उदकाचो आसा जाल्यार एक कडेन दुसरो आनी कसलो आसा. सो जे पंचायतीन जे प्रॉब्लम आसा जे ग्रासरूट लेवलाचेर बारीक लोक आसा तांकां त्रास जाता हे सगळे कितें प्रॉब्लम आसा ते आमी एकठांय जावन ते पंचायतीन त्या वाठारांतल्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी ते सगळे सॉल्व करतले. लोकांचो रिस्पॉन्स सामको भरपूर आसा. आमकां वता थंय वेलकम केल्लें जाता. काल आमचो कोण ऑपोजीट आमचो कॅन्डिडेट आहा ताणें थोडी उतरां उलयल्ले की आमी डोर टू डोर हे स्टॉप केल्या आनी कितें केल्या. म्हाका दिसता ताका लोक तो डोर टू डोर वयता पळय तेन्ना ताका चड गरज आहा ती डोर टू डोर करपाची. कित्याक 5 वर्सां तो नासलेलोच. लोक ताजें तोंड विचारलेलो MLA कोण काय म्हणून पयलींचो आसलेलो पळय तो ताका तो कितें करता भितर ऑल द बेस्ट. पूण आमकां तेजी ते कितें नसियत दिता ती दिवपाची आमकां गरज ना. आमी लोकांचे मदचे मनीस आमी लोकांचें काम करीत येयल्ले मनीस. आमी लोकां कडेन सामके संपर्कान आसा. डोर टू डोरूय आमचें चालू आसा. कॉर्नर मिटिंगूय आमचें चालू आसा. हे सगळें करता आसतना आमी सामके सगळे आमची जी टीम आसा सामकी कॉन्फिडंट आसा. आमी दिसान दीस आमकां सगळे लोक एड जायत आसा. पंचायत मेंबर आमकां एड जाता तशेंच कार्यकर्ते आमकां एड जाता भायरच्यान. सो वी आर ऑल व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट वी आर गोइंग टू विन. मॅडम ती एक म्हण आसा हांगा द्राक्ष आंबट आसता म्हणून तशें तें ती म्हणटी. सो ताका आतां कळ्ळा की आपल्या कडेन लोक ना कमी जाल्या. सामके 5 वर्सां MLA ताका सोबना तें कितें तो उलयता पळय हें करपाक. म्हाका इलेक्शन कमिशनाचेर म्हाका सामकी खात्री आसा आनी विश्वासूय आसा. म्हाका दिसता ताका ना अशें कितें घडटा अशें कितें जाता आसत जाल्यार म्हाका दिसता तें गरज आसा ताणें वचून कंप्लेन करपाची. सामकें सिंपल तें हेजे कडेन येवन घराण्या मारपाची गरजूच ना. तो ऑलरेडी MLA 5 वर्सां म्हणून काम केलां. म्हाका दिसता ताका विश्वास ना तेज्या गव्हर्मेंटाचेर आनी तो इलेक्शन कमिशना पळय म्हाका दिसता तेजो विश्वास ना. पूण आमचो ठामपणे विश्वास आसा. सध्या तुज्या मतदारसंघात तुजे ओपोनंट कॅन्डिडेट सध्या खुबशे आसात. कितलोसो फरक तुका पडोंक शकता? ना आमचे जे वोटर आसा डेमोक्रेसी आसा. सो साहजीक आहा की सगळे आपआपले कोणाक दिसता की आपूण रावचे ते रावल्या. पूण आमची जी टीम आसा आमची टीम सामकी स्ट्रॉंग आसा. आनी सांगलां तशें वी आर कॉन्फिडंट ऑफ विनींग कमींग इलेक्शन्स. कितलेय जाणां रावले कितें रावले म्हणून तो वोट बायफिकेट जाता अशें कांय ना. सो वी आर कॉन्फिडंट. पण अचानक तुमकां BJPन उमेदवारी न देण्याचें कारण कितें आसतलें? ती सगळे पास जाले ते खूब फाटी जावन गेले. आतां आय एम स्टँडींग एज अ काँग्रेस कॅन्डिडेट आनी आमी हांगा पाळा काँग्रेस पार्टीचे स्ट्रॉंग करपाक येयल्ले आसा. आनी ती आमी काम करीत येयल्ले आसा. आमी दीस रात काम करता आनी लोकांनी आमचें काम पळयलां. आमकां 100% लोक आशिर्वाद दिताले. आमचेंय काम पळयलां आनी आमचे ऑपोनंट कोण आसात पळय हांव नांव सुद्दां घेयना तेंचेंय तुमी काम पळयलां. 5 वर्सां कितें ताणें केलां पळय तें. ना तेच म्हणटा आमी कितें करुया. आमी सगळे सामान्य मनीस जे आसा जे हितून आतां काल PRRचो तसो हे आयलो तांचो एक मल्टीपर्पज हॉल आसलो. तो जर मल्टीपर्पज हॉल जर जाल्लो ह्या 5 वर्सांन गेले केल्लो जाल्यार सामान्य मनीस जे आसा तांकां फायदो जातलो. थंय तांची इलेक्ट्रिसिटी येवपाची आहा. PWD डिपार्टमेंट थंय येवपाचें आसा. तशेंच एक लग्नाचो हॉल जवळ जवळ 1000 लोकांचो थंय येवपाचो आसतलो. तेंचे प्लॅन आसलेले. हे जर ताणें केलें जाल्यार ते खूब त्या विलेजीक भरपूर फायदो जातलो. आमी पिराना पंचायत मेंबरूय आमच्या वांगडा आसा. तशेंच सांगता आसतना पिराना तशें न्ही जे पंचायतीन जे प्रॉब्लम आहा ते आमी सॉल्व करून ट्राय करतले. डेफिनेटली तो मल्टीपर्पज हॉल आसा तो आमच्या कार्यकर्त्यांक आमी तो लागीर घालतले आनी तेंचें काम करून दितले.